नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। सरकाराक आपल्याच धोरणाचो पडलो विसर, विजयान दाखोवन दिली चूक। संचालकाचेर कारवायेची केली मागणी। मुख्यमंत्री म्हणटात तेच अंमलात हाडटा। दक्षिण गोंय कोमनीदादीच्या प्रशासकाक निलंबित कर। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची मंत्री बाबुशाक सुचोवणी। प्रशासका आड आयिल्ल्यो जायत्यो कागाळी। लाडली लक्ष्मी आनी गृह आदाराचे हप्ते वन टाइम सेटल करता। बायल आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजिताचे आश्वासन। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान विधानसभेत विचारिल्लो प्रश्न। जीएमसीतल्या दुयेत्यांक खासगी हॉस्पिटलांनी वचपाक सांगप्याचेर करतलो खर कारवाय, म्हणटा भलायकी मंत्री। पेट स्कॅन मशीन बेगोबेग बसयतले जीएमसीत, मंत्री विश्वजीत राणेचे आश्वासन। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकजीण जाल्या विस्कळीत। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रस्ते, झाडां तशेंच पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात। तिवचले रोलिंग मिल वाठारांत साचल्यात कोयराच्यो राशी। कोयर बेगोबेग नितळ करिना जाल्यार रावचे नात वोगी, थळाव्यांची शिटकावणी। आता पळयात खबरो विस्तारान। सरकाराक आपल्याच धोरणाचो विसर पडलो। भटक्या सुण्यांचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पयलींच एक धोरण केल्लें आसतना दुसरें धोरण कित्याक असो प्रश्न विचारीत फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराक 2023च्या धोरणाची याद करून दिली। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण 6 जुलै 2023 वर्सा सरकारान भटक्या सुण्यांक खातीर धोरण हाडिल्ले। भटक्या सुण्यांक खातीर पयलींच धोरण अस्तित्वात आसतना काल मुख्यमंत्र्यान परतून नवे धोरण हाडपाचे जाहीर केल्ले। ही चूक आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत दाखोवन दिली। पळयात। 2 ते 3 महिन्या भितर आमी एक पॉलिसी डिसिजन घेवन ती डिक्लेअर करता। म्हणजे जशें आमी स्टे कॅटलच्या बद्दल पॉलिसी डिसिजन घेवन ताका हे करता पळय न्हू, त्याच धर्तीचेर पण तुमकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करता। पण म्हाका खबर आहा कारण खुबशे एक्सिडंटूय जे आसा हेका लागून जाता। टुरिजमाकूय त्रास जावपाक लागलेलो आसा, सगळे आसा स्पिकर सर। बट ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो कन्सिडर्ड करूनच आमी वेटरनरी मिनिस्टर आनी हांव मेळून सगळे डिसिजन घेवन तुमकां पॉलिसी कळयता। थँक्यू स्पिकर। स्ट्रे डॉगा खातीर तूं 3 म्हयन्यान पॉलिसी करतलो म्हणून। स्पिकर सर, म्हजे कडेन एक हें आहा, गॅझेट आहा। गॅझेट डेटेड 6/7/2023, म्हणजे 1 वर्स पयलीं। जंय तुमची पॉलिसी तुमी अनाउन्स केल्या 1 वर्स पयलीं ही पॉलिसी ऑलरेडी जाल्या। स्पिकर सर, हाजेर हांव तुजो फॉल्ट करना, हांव तुज्या ब्युरोक्रेसीचो फॉल्ट करता। 2 वरां आमी उलयले स्ट्रे डॉगाचेर आनी कितें म्हणलें आमी की पॉलिसी करची म्हणून। एक हायकोर्टाचें पिटिशन आशिल्लें, रीट पिटिशन नंबर 331 ऑफ 2021, हेमंत बाशिन वर्सीस द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा। हाजी 23 सप्टेंबर 2022 ऑर्डर जाल्या, जंय तुमकां म्हणलें की तुमी पॉलिसी करात। मागीर तुमी पॉलिसी केली 6 तारखेक 6 जुलै 2023, म्हणजे 1 वर्स पयलीं। तोच मुखेलमंत्री आहा, तोच निलकंठ हळदणकर आहा, तोच चीफ सेक्रेटरी आहा आनी डायरेक्टर चेंज जाला आसत। पूण डायरेक्टराक खबर आसपा जाय न्ही स्पिकर सर। यू हॅव टू टेक एक्शन, यू सस्पेंड द डायरेक्टर। हें कितें जाल्लें जाल्यार 2 वरां आमी उलयले स्पिकर सर हाजेर। एंड आय वील प्लेस दीस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस। बिकॉज इतले अशी अन्याय आसूंक शकना। आज सगळे न्यूजपेपर गोंयचे फ्रंट पेजीचेर कॅरी करता की स्ट्रे डॉग पॉलिसी आमी करतले म्हणून। ऑलरेडी पॉलिसी आहा, अबे घे। अजूनय कितें ऍड करपाक जाय त्या पॉलिसीन जाल्यार ना कांय ना, ती ऍड तुवें हायकोर्टान दिल्ली आहा। स्पिकर सर कंप्लीट पॉलिसी आहा स्पिकर सर। हे आमचे राम भरोसे चल्ला सरकार। इम्प्लिमेंट। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। लाडली लक्ष्मी आनी गृह आदाराचे हप्ते बेगीनूच घालपाक सांगता अशें आश्वासन बायल आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेत दिलें। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान लाडली लक्ष्मी आनी गृह आदारा-विशीं प्रस्न विचारिल्लो। दुसरे वटेन लाडली लक्ष्मी आनी गृह आदाराचे हप्ते पडून आसतना हो शिल्की अर्थसंकल्प कसलो असो प्रस्न विजयान उपराशिल्लो। तांकां जाप दितना खात्याची बसका आफोवन तशेंच मुख्यमंत्र्याक विश्वासात घेवन जे कितें अर्ज पडून आसात ते एकदांच क्लियर करपाक लायता म्हणून विश्वजितान आश्वासन दिलें। May I ask the Honorable Minister for Women and Child Development
whether the department intend to clear such pending cases for sanctioning which are marked to the committee. If so, by when they will be sanctioned? बिकॉज सर ऑलरेडी प्रश्न येतकूच आमी दोनदा आतांच विचारतलो बाब संकल्प आमोणकराक ऑनरेबल MLA मार्मगोवा त्यांची ऑलरेडी डिटेल आमी ऑलरेडी प्रोवायड केल्ले आसा आनी तेंचे थोडे एप्लिकेशनां तेंचे स्पेसिफिकली कितें तरी तांकां दिसता की खंय तरी कांय गोश्टी खातीर जर तुमकां दिसता की इट हॅज नॉट बीन टेकन अप. आय गॉट द स्टॅटिस्टिक्स तुमचे जे पेंडींग एप्लिकेशन आसात तरी बी हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की बेगीन कमिटीची मिटींग आपूण तुमचे जे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे कितें आसा तें क्लियर करपाक. Yesterday, Chief Minister and I argued so much, and he said it was a revenue surplus budget. सेक्रेटरी बसल्या सेक्रेटरी घेवन डायरेक्टराक घेवन मुख्यमंत्रीक ब्रीफ करून हांवें ते सगळ्या कोणाची एप्लिकेशन पेंडिंगा अप्रूव्ह करून हांव धाडून दिता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जीएमसीतल्या दुयेंत्यांक खासगी हॉस्पिटलांनी उपचार घेवपाक सांगप्याचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. तशेंच कर्करोग जाल्ल्या दुयेंत्यांची भलायकी सुदारपाक लागून बेगोबेग पेट स्कॅन मशीन जीएमसीत बसयतले आनी ह्या संदर्भात मंत्रिमंडळाक कडल्यान मान्यताय लेगीत मेळ्ळ्या अशी जाप भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाक दिल्या. उत्तर दिल्ले आसा प्रश्नाचे उत्तर दिल्ले आसा. मणिपाल हॉस्पिटलां रिफर जाता they charge about 23,000 Yes. to 27,000. So my question to the minister is हे PET scan machine CAT lab जे upgrade करपाक जाय. हे radiology is interventional radiology is the future. You have to work in this particular department and build these machines and especially PET scan. We have tried our best to see in 5 years only 310 cases. So just imagine it is not 310 cases a month. And that's Sangla, Goa Medical College, why will we pay somebody in some other hospital when Goa Medical, because government is spending so much money in upgrading the facilities. I check cath labs which are हडल्या ह्याच सरकारान आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आणि गोंय राज्यान आमी जे सरकार आमचो जो आसा ह्या सरकारान आयज टॉप ऑफ द लायन cath lab आनी ते बी आमी घेवंक ना. ते आमचे स्पेशलिस्ट जे ठरयतात तेच आमी घेतलेले आसा. आनी म्हणून बाब क्रुजान म्हाका एक स्पेसिफीक दिलें की सरकारान दुसऱ्या हॉस्पिटलान कोणाक धाडले जर रेफरन्स काय गोवा मेडिकल कॉलेजाचे डॉक्टरान जर केले आनी रिफर करपाचो प्रश्नच येना आयज पर्यंत दुसऱ्या हॉस्पिटलान अधिकार बी ना कोणाक रिफर करपाक. आनी जर रिफर केल्यार स्पेसिफीक म्हाका जर दिल्यार केन्ना खंयच्या दिसा खंयच्या डॉक्टरान रिफर केल्यार हांव चवकशी तेजेर करता. खंयचे पेशंट दुसरे कडेन मशिनां चलना रिफर केला मशिनां चलपाचो विशय ना. एक केस जाला मारगांव सांगता जे PET scan machine and that you give us an assurance that there is a huge scope. And I know you can do it, but there is a huge scope with regards to cardiac cases. You will improvise. Yes, okay. And that PET scan machine, जो बारीक लोग आज 27,000 रुपया हरिकोदा outside, if they go do it privately, that is very, very important. When will the PET scan machine come? कॅबिनेटान ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा की एक PET स्कॅन मशीन आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी इन्स्टॉल करतले. When? No, install means we have already given. There was a proposal that has come that I'll just, during the course of the demands, I'll make sure that I'll give the deadline and exactly when it will be installed. Because already the space has been identified and that PET scan machine, which has been approved by the cabinet, will be installed there. So that the people of Goa get benefit out of it. तो जे सांगता ते सारखे आहात. पैसे गरज ना, तो घालता तो. गोंयांत सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. पुराय उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत रस्ते झाडां तशेंच पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. बिरेस्तारा राज्यांत वेगवेगळ्या वाठारांनी रस्ते संरक्षण वणटी तशेंच पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यो. पळयात पुराय बातमी. उटंगाराच्या पावसाक लागून राज्यात रस्ते झाडां तशेंच पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडत आसा. बुधवारा राती फोंडे केरीच्या अमरखाणे वाठारांत संरक्षण वणटी सयत सुमार 20 मीटर रस्तो कोसळ्ळो. ही घडणूक रातच्या वेळार घडिल्ल्यान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. मात रस्तो कोसळिल्ल्यान हे वटेन येरादारी करपी थळाव्यांक धोको निर्माण जाला. दुसऱ्या वटेन दिवचलच्या जोगीवाडो वाठारांत रंजना लाड हे बायलेच्या घराचेर जांबळीचे झाड कोसळ्ळे. घरात कोण नाशिल्ल्यान मोठी आपत्ती टळ्ळी. बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळयतकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून घरातले सामान भायर काडले. तशेंच 2 दीस पयलीं फातोड्डेच्या मार्ले वाठारांत एका बंगल्या कुशीची संरक्षण वणत कोसळिल्ली. वणत कोसळिल्ल्यान रायेशा चेंबर्सच्या 4 फ्लॅटांचे बरेच लुकसाण जाले. मात बिरेस्तारा ह्याच बंगल्या कुशीची आनीक एक संरक्षण वणत कोसळून बरेच लुकसाण जाला.
अनमोड घाटांतल्या दूधसागर देवळाच्या वाठारांत बिरेस्तारा सकाळीं पालसण कोसळिल्ले. ताका लागून मोले ते बेळगांव राष्ट्रीय महामार्ग येरादारी खातीर बंद दवरिल्लो. मात आतां हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केला. पावसाक लागून साश्ट मालांत जायतीं शेतां उदकापोना गेल्या. उदक साठून उरिल्ल्यान शेतांची अक्षरशः नाशाडी जाल्या. नवे भात लायिल्ले ते कुशिल्ल्यान शेतकार सध्या संकश्टांत सापडल्यात. सध्या मी आसा अमरखाणे केरी म्हणटा थंय. हांगा काल राती हांगा जो साखव जो आसा अमरखाणे रस्त्यार, हो साखव अर्दो अदीक कोसळ्ळा. समज सुमार 15 ते 20 मिटरांचो हो साखव हो कोसळ्ळा. सुदैवान जिवीतहानी वित्तहानी म्हणजे जिवीतहानी कांय जावंक ना. काल दनपार पासून हांगा हो जो रस्तो आशिल्लो साकवा वयलो, एका भेगो गेल्ल्यो तडो गेल्ल्यो. शाळेच्या भुरग्यांनी थळाव्यांक हांगा जाणटेल्यांक सांगलेलें, पूण कांय उपाय करूंक मेळनासतना पावसाच्या नेटान उदकाच्या झोतान हो जवळ जवळ 20 मिटराचो साखव अर्दो कोसळ्ळेलो आसा. उरला तो भाग जो आसा तेकाय वेरो गेल्ल्यो आसा, तोवूय खंयच्या खिणाक कोसळपाची शक्यता आसा. हे आमच्या घराचेर काल झाड पडलेलो राती. आमी नासली कोण घरान, म्हाजे चेडो आसलो मामागे. हांव कामाक गेल्लें. मागीर 7:30 म्हाका फोन येयलो आमच्या घरात झाड पडला म्हणून. सगळे मोडून पडले, सगळे पत्रे बित्रे सगळे फुटले. आतां 1.5 लाख वयर सगळो लॉस जालेलो. सगळे फुटून सगळे हे जालेलो हाडचे रोप. म्हणजे झाड पडले तेन्ना घरान तुमी कोण कोण नसले, आमी घरान कोण नसले. चेडो बिडो कोण नसलो आमी घरान. हांव कामाक गेल्ले. 7:30 सुमार म्हाका सारको फोन येयलो की तुमच्या घराचेर झाड पडला म्हणून. घरान येवन पळय जाल्यार सगळे फुटलेले आसा. रायस चेंबर सेम थिंगा इन्सिडेंट. एक सायडीन जाल्ले, लॅटरल सायडीन ते कॉलेप्स जाल्ले. आतां ते बॅक सायडीन तेका हायट आहा भरपूर. तो रिटेनिंग वॉल कितें म्हणटा तेणी, तो वॉल कॉलेप्स जाल्लो आहा आनी ते सेम फ्लॅटा ते एंगलाचे फ्लॅट आसले तेजेर पडला. आनी एक व्हडलें झाड जांबळीचें तें टॉप आर्सान रेस्ट जावन आहा. तें स्टेबल ना एक्चुली. पोंदाच्यान हें जाल्लें आहा, तें कोसळ्ळां आहा म्हणटा स्लोपाचें आहा तें. फ्री आहा. सो तेका स्पेशल हें नाजाल्यार कातरले जाल्यार आनी दुसरे फ्लॅटाचे पडटा ते, कित्याक तें मोठें आहा, डॅमेज जातलें. भरपूर रिस्क आहा तेका. सो तेका स्पेशल क्रेन जाय. क्रेन जाल्यार जेसीबी मशीन कितें करूंक पडटलें, कित्याक त्या वदन वे बरी येना, येवपाकूय बरे प्रॉब्लेम आहा ते सायडीन, कित्याक हो दोंगर हें स्लोपी. आमी मोल्या चॅकपोस्ट हांगा आसा. सकाळी लँडस्लायड जाल्ली अनमोड आनी दोनी सायडीच्यान रस्तो बंद आसलेलो. लँडस्लायड जाल्ली हांगा विल्लोड रोडान ती क्लियर केल्ली आहा. विल्लोड रोडान जेसीबी 2 मशीन लावन ते रस्तो क्लियर केल्ले आहा. ती काडटा म्हणसर दुधसागराच्या वयर एक बारीकशी लँडस्लायड जाली आनी परत ब्लॉक जाले. फाटल्या 8 दिसां साकून सततधार पडपी पावसाक लागून सालसेत तालुक्यांतल्या भात शेती पिकाची मोठी नुकसाणी जाल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे जवळ जवळ 150 हेक्टर भात शेती ही उदकाच्या पोनाक आसा आनीक हातूंत मोठ्या प्रमाणात उदक भरिल्लें आसा. ताका लागून ताची नासाडी जाल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भर पावसान परत एक फावट रोलिंग मिल वाठारांतल्या कोयराचो प्रश्न तापला. थळाव्या लोकांनी आता कडक पावलां उखलपाचो निर्णय घेतला. सध्या रोलिंग मिल वाठारांत रस्त्या कुशीक भरपूर प्रमाणात कोयर कुसून घाण पातळ्या. जीवघेणी दुयेंसां पातळचे पयलींच थळाव्या पंचायतीन कोयर उखलून वाठार नितळ करचो, नाजाल्यार आमी वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. कारापूर सरवण पंचायतीच्या शिमेचेर ही कोयराची समस्या गंभीर जाल्ली आसा. कोयराचे समस्येन बेजारिल्ल्या लोकांनी रस्त्याचेर देवून वाठार नितळ केल्लो. थळावी पंचायत सहकार्य करिना देखून दिवचल पालिकेची मजत घेतिल्ली. ताचे उपरांत कोयराची समस्या जाल्ली. मात पावसा पयलीं परत कोयराचे समस्येन तकली वयर काडिल्ली. थळाव्या तरणाट्यांनी रस्त्याचेर देवून वाठार नितळ केल्लो. मात आतां भर पावसांत रस्त्या कुशीक प्लास्टिका सयत खाद्यपदार्थ आनी हेर कोयर साचला. ह्या रस्त्याचेर रातच्या वेळार काळखाचो फायदो घेवन कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात. भिरांकूळ दुयेंसां पातळचे पयलीं सरकारान हाचेर उपाय काडचो अशी मागणी आसा. आणि आयज आमी हांगा परत एकदा येयला वाटेर रोलिंग मिला कडेन. लास्ट टायम आमी तुमी पळयता आसतले हांगा आमी कोयर हो सगळो साफ केल्लो हांगातलो आनी सगळे म्युनिसिपालिटीन आमकां हेल्प केल्ली, रियाज बेगान हेल्प केल्लो. JCB हाडून आमी स्वता भरून ट्रकान हांगाच्यान कचरो साफ केल्लो. तसो आतां जर तुमी पळयत जाल्यार तेच्यान डबल कचरो जाल्लो. आमी लोकांक बी रिक्वेस्ट केल्ली आनी आमचे पंचायतीक बी रिक्वेस्ट केल्ली की मातशें तुमी जाता तितले बेगीन हेजें कितें तरी सोल्युशन काडा म्हणून, कित्याक पावस लागीं पावतलो. पावसाचे पयलीं आमी हें साफ केल्लें. आतां पावसान तुमी पळया हांगा आनी कितलो कचरो जाला तो, आनी हितून लोकांक डेंगू जावंक शकता, मलेरिया जावंक शकता. आनी हांगाच्यान ल्हान ल्हान भुरगे स्कुलाचे वयता तेन्ना बी सांगिल्लें तांकां कितें जालें, तांकां बिमारी जाली जाल्यार कोण तांचो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो. ताका लागून आमी आनी हांगा लायट ना. काळाक
पडटा. रातच्या टायमाक हांगा येवन लोक उडोवन वयता. आमी इतली मेहनत करून आमकां आयज दुख्ख दिसता की इतली मेहनत करून आमी आमच्या हातीन कचरो भरून गाडयेन घालून गेल्लो तरी ते लोक हांगा येवन कचरो परत तसोच उडयता. चलपाक मेळना. आतां कोण लोक चलता, भुरगे वयता इस्कॉलच्यान इतके घाणी मारता. कोण हांगा आनी सेंटरच्यान वयता मागीर भुरगे हांगाच्यान आनी गाडी बी हांगा खूब आनी रोड कंजस्टेड आसा म्हणून आमी सगळो हांगा थंय लागीं जालो सगळो एकटो. आनी तुमी पळोवंक शकता लोक सगळे वाट्यार पावला तो थंय आपलो कुत्रे गोरवां बी कितें आनी हांगा कुत्रे आनी रोडार हाडून जाय. हांगा गोरवां एक प्लास्टीक खाता आनी रातच्या हांगा गोरवांय बसता आनी इतके काळें लायट हांगा नासल्या कारणान इतके गोरवां हांगा बसता. हांगा एक्सिडंट जाता एवरी टायम. हांगा रातचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसता कितके फावटी. आमी कितके जाणां हांगा उकडला पडलेल्या भुरग्यांक बी हांगा रातचे. मातशें हांव पंचायतीक रिक्वेस्ट आहा हांगा लायटीक मातशें घालपाचें आनी एक कॅमेरा मातशें एक अरेंजमेंट करपाचो. सरपंचा कडेन आमची एक रिक्वेस्ट आहा मातशें लायटीचें आनी हांगा कचऱ्याचें कितें तरी करपाचें आसा म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मोपा विमानतळावयल्यान गोवा मायल्साचो कावंटर केन्ना मेरेन काडटले असो प्रश्न आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी विधानसभे वेळार उप्राशिल्लो. उपरांत गोवा मायल्साक गोंयकारांनी स्विकारल्या. गोवा मायल्स ह्या एपा वरवीं सरकाराक 8.5 कोटी रुपयांची येणावळ मेळ्ळ्या अशी जाप येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी आमदार आर्लेकर हांकां दिली. थळाव्या टॅक्सीकारांनी ह्या एपाचेर येवचें अशें आवाहन ह्या वेळार मंत्री मॉविन हांणी टॅक्सीकार भावांक केलां. आणि जे गोवा मायल्स आहा पळय चलना जे गोवा मायल्स आहा पळय ते दोनूय हेतूनसून ते आयज जोडपाक येयल्ले आसा. ते आमची पोटां भरूंक येवंक ना. ताका लागून ते म्हाका आतां एज फास्ट कितें आहा ते तेजे कावंटराचेर सांगचे. हितून 1560 व्हेकल्स ऑफ गोवा मायल्स आर फ्लायिंग. 90% हितून गाडयो ज्यो चलता ड्रायव्हर कम ओनर जे DCO म्हणटा ते. Only 10% of the people have employed drivers. मुडचे हे कितले गोवा मायल्स आमचे गोंयकारांनी आपणायला हेजेर कळटा. दुसरे जेन्ना तेका म्हायती बीन आसतली मोपा एअरपोर्ट जेन्ना इनॉग्रेट जाल्लें आमकडे गाडयो नासल्यो. आमी तेन्ना मोपा मॅनेजमेंट आसा मोपा एअरपोर्ट आहा दे रिक्वेस्टेड गोवा मायल्स has been instrumental to make unaccountable taxi business accountable. तेणी जे GST collection जाल्ले आसा 2018 स्टार्ट केल्ले up till 2024 6,96,70,416 गोवा मायल्सान फारीक केला. TDS तेंचे डिडक्शन जाता. आज जो टॅक्स पेयर नासलो दे हॅव कम इन द एम्बिट ऑफ अ टॅक्स SSC. इतले तेंचे म्हणजे व्यवसाय वाढला आणि 1.5 करोड ते फारीक करता. आता हे दोन्ही तरी ऍड केले जाल्यार 8.5 करोड दे आर पेईंग रेव्हेन्यू टू द गव्हर्नमेंट. 18,000 तरी टॅक्सी आहा ते एपाचेर ना, खुंयचे सिस्टमार ना, GST फारीक करना, TDS फारीक करना आणि एक्चुअली तेणी सगळ्यांनी खुंयचे तरी एपार येवपा जाय. स्पीकर सर, हेच अर्थान 1,500 taxis, if they can generate around 10 crores, more than 8.5 crores, 18,000 taxis je te aha mutta. That means I was just calculating, government is losing every year around 100 crores, 90 to 100 crores. And गेल्या 5 वर्सांचो रेव्हेन्यू आमी एपाचेर येवना, आमी सिस्टमीचेर येवना, आमचे रेकॉर्ड ना कोण हुंय भाडें कशें मारता ते. We have lost more than 500 crores. Every state has got a system. They are on some app or other. विरोधकांनी गोवा मायल्स ह्या विशयाचेर चर्चा करपाची मागणी केली. मात ह्या विशयाचे संबंधित मंत्री आणि आमदारांकडे खाशेली चर्चा करून ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी विधानसभे वेळार दिले. हो इश्यू जो आहा पळय न्ही टॅक्सी इश्यू आत्तां म्हणजे तेणी गोवा मायल्स इश्यू मोपा एकंदर गोंयान टॅक्सी इश्यूचेर परत सगळी कडेन वेगवेगळी चर्चा जाता. फाटल्या सेशनाच्या वेळारूय बी अशाच पद्दतीन चर्चा जाल्ली, ताजी मिटिंगूय घेतलेली, अर्दे इश्यू रिजॉल्व जाल्ले. आतां परत एकदां म्हणजे सेशन येयले काय सगळे इश्यू परत एकदां तकली वयर काडटा म्हणटा. नो डावट आसतले इश्यू, हांव ना म्हणना. बींग अ चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे जे इश्यू आहा पळय न्ही आनी जे आमदार लागता तांची एकदां हांव हे हावस चलता आसतना एकदां मिटींग घेता आनी बाकीच्या सगळ्या इश्यूचेर कित्याक परत एकदां इल्लिगल आनी हे ते म्हणून दाखोवपाची गरज ना. नाका. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
कोमनीदादीचे विषय सुटावे करपा खातीर पूर्ण वेळ प्रशासक नेमता अशें आश्वासन महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिलें. बाणावलेचो आमदार वेंझीन दक्षिण गोंय कोमनीदादी विशीं विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो. गोंय कोमनीदादीचो प्रशासक वेळार येना तशेंच ताचे आड जायत्यो कागाळी आसात. ह्या कागाळींची दखल घेवपाची मागणी आमदार वेंझी व्हिएगस, कार्लोस फेरेरा, विरेश बोरकार, विजय सरदेसाय आनी युरी आलेमावान केल्ली. ह्यो कागाळी खऱ्यो आसतीत जाल्यार ताका जाता तितले बेगीन निलंबीत करपाची सुचोवणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्री बाबुशाक दिली. ते खेरीज ह्या जायत्या कागाळींची दखल घेवन पुराय वेळ प्रशासक नेमपाचे आश्वासन मंत्री बाबुशान ह्या वेळार दिले. काळजांतसून कुमदादीक साल्वार करपाक आनी कुमदारी फेवरान फंक्शनींग जावपा जाय. नॉट जस्ट टू शो. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर, तेणे मिटींग घेयली, कन्वेन्शन केलें, तेजे फाटल्यान कांयच जालें ना. बरें हा, आतां कित करतो तो? 7 तारीख जाचे पयलीं कित करतलो? पावस काबार जाता म्हळ्यार कित करतलो? आनी येते असेंब्ली सेशन जाता पसून तो हे सगळें इम्प्लिमेंटेशन करतलो. आय वॉन्ट दीस एश्युरन्स. येस, this functioning has to be done correctly. Substandard ते बिल्डिंग जे आहा मोडोन पडपाचें आहा, ते डॉक्युमेंटेशन जे आहे ते सारक प्रिजर्व जाल्लें नाय. ते डॉक्युमेंटेशन प्रिजर्व करपाचो प्लॅन सारको ना, विथ एश्युरिंग की वर्क ऑर्डर केन्ना जातली ती. So all these things has to put in place. Primarily, what is the minister going to do before the 7th of August? What is he going to do before the end of monsoon? And what is he going to do before the start of the next assembly session? The information which I get from the components of South Goa Comunidad to Administrator Reinaman, and it's a very sad story if you have administrators absent, and administrator apparently is sometimes not in a condition to come. I don't have to spell out what are the reasons, but I think as the minister has said that required replacement will be done, it is better to be done. Yeah, I agree with the minister that the issue all centers around the administrator, and to administrator additional charge ha taka taje staffaचेर कंट्रोल ना. आणि दोतोर काल्लुसान सांगला ते भशेन तो केन्ना केन्ना कंडिशनानूय नासता. कंडिशनान नासता म्हणल्यार तो सारको हाजेर आसता, तो फूल आसता सारको, तो सारको फूल आसता, फामाद तो फूल आहा म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मंत्र्यान फर्स्ट म्हणटे ताका रिप्लेसमेंट हांगाच आतां अनावन्स करप हें गरजेचें. जे एनक्रोचमेंट स्पेशली ऑन पॅडी फील्ड्स, दिस इज अ सिरियस इश्यू. आणि जे वेंझीन बाबान सांगला, आय थिंक द स्टाफ इज विदाउट सॅलरी फ्रॉम एप्रिल 2024. These are things that your government needs to understand. Yes, no, that's the reason, Speaker Sir, we will have an administrator now full time instead of having a part-time administrator, and then there will be a basically he'll be responsible basically. Now they always say that we have got to go to our department, so it is half for what they do. So we will have a full-time administrator now, and we will see that the new administrator, whoever we place, will be a more efficient one. हांव ताका सांगलें इन्क्वायरी कर, आनी जर तो सांगता ते खरें आसत जाल्यार ताका आयजूच सस्पेंड कर. आयच्या आयज सांजचे पर्यंत सस्पेंड ऑर्डर ताकाय खबर आहा, काट सस्पेंड ऑर्डर. हांवें सांगलें ताका, हांवें इन्क्वायरी करपाक लायल्या आयजूच, आनी आयज सांजचे पर्यंत ताका जर खरें आसत ताका सस्पेंड कर म्हणून सांगलो. आज बिरेस्तार, आज ड्राय डे आसत, आज बिरेस्तार. मागीर तो फाल्यां चॅक करचो पडटलो आल्कोमिटर घालून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंय पर्यटन विभाग आणि गोंय सरकाराचे जोडपालवान चिखल कालो मड फेस्टिवल 16 जुलै 2024 ते 18 जुलै 2024 देवकी कृष्ण देवस्थान माशेल गोंय. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय,
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.